एप्रिल 25 भाग्योन मार्को शुभवर्तमानकार हाची दोबाजीक बरोवप. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान अध्याय 16 वळी 15 ते 20. इकरांक दिश्टी पडोन जेजून म्हटलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभवर्तमान परगट करात. जो सोद मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडतलो, पूण जो सोद मानिना जायत तो खास्तीचे फर्मोण घेतलो. सोद मानतल्या बराबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सरप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभवर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर फिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज आमी भाग्योत मार्कोची दोबाजीक परब समोरमताव. ह्याच भाग्योत मार्कोन जेजू क्रिस्ताचो संदेश आपल्या जिवितान पाळलो. सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान परगट करात. हो जेजूचो संदेश भाग्योत मार्कोन आपल्या लेखणींतल्यान संवसाराक पावयलो. तो संदेश आमच्यानूय पाळूंक एक आमकां जोनेकल्या कायदो. आमी आमच्या जिविताच्या बरे वागणुकीन, आमच्या बऱ्या उतरांनी संवसारान शांती आनी खुशालकाय वांटूंक दिल्यार आमी जेजूचो संदेश दुसऱ्यांक दिता. आनी खरेच भाशेन आतांच्या काळार संपर्काच्या वेगवेगळ्या साधनांनी जेजूचे शुभवर्तमान संवसाराक पाठोवंक जाता. तेच भाशेन व्हॉट्सॲपा वरवीं जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक धाडूंक जाता. बरे व्हिडिओज वो जेजूचे शुभवर्तमान दुसऱ्यांक आमकां पाठोवंक जाता. आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटोच जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक धाडुया, दुसऱ्यांक पसरुया म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ आमकां मेळ्ळ्या प्रमाणान आयज आमी मागुया. आमेन.